कंझ्युमर वेलफेअर सेल आणि गोवा कॅन हांच्या सहकार्यान शुक्रारा मडगांवच्या सरकारी महाविद्यालयात संवसारीक मानांकन दीस मनयलो। ह्या निमतान मडगांवच्या सरकारी वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंयांतल्या वस्तू आणि सेवांचो दर्जो नियंत्रणा खातीर गिरायक हक्क आणि जापसालदारक्यो ह्या विशयाचेर भाशण आयोजीत केल्ले। गोवा कॅनचो संयोजन रोलांड मार्टिन्सान विद्यार्थ्यांक गिरायकांचे हक्क आणि जापसालदारक्यो ह्या विशयाची म्हायती दिली। सरकाराच्या नव्या जेट्टी पॉलिसीच्या विरोधात नुस्तेमार आणि विरोधी पक्षांनी राजधानी पणजेत निषेध आंदोलन केले। पर्यटना खातीर ह्यो जेट्टी नासून ह्यो जेट्टी कोळसो हाडपा खातीर बांदपाक सोदतात असो आरोप ह्या वेळार आर्चीच्या विरेश बोरकारान केला। सरकाराक जर खरीच पर्यटन वेवसायाची उदरगत जावची अशी दिसता जाल्यार सरकार नुस्तेमारांक विश्वासान घेवन ही नवी जेट्टी पॉलिसी कितें आसा ती स्पश्ट कित्याक करिना असो प्रश्न ह्या वेळार आंदोलकांनी सरकाराक विचारला। जेट्टी पॉलिसीच्या विरोधांतल्यान ह्या आंदोलनाक काँग्रेस, आरजी, आप, गोवा फॉरवर्ड, TMCच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो। आमकां कोळसो वाडोवपाचो ना आणि मुरगांव बंदर प्राधिकरणांत कोळसो वाडचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। बिरेस्तारा आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या कार्यालयात भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच आयात निर्यात वेवसायाक चालना दिवन राज्य सरकार MPTचो बरो वापर करपाचो यत्न करतले। बंदराचो वेवसाय वाडोवपा खातीर आनी थळाव्या लोकांक प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगाराची संद मेळपा खातीर MPT कडल्यान मोलॅसिस सारकिल्या पर्यायी वस्तूंची निर्यात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। पुराय गोंयभर रस्त्यांचेर पडिल्ली फोंडकुलांचो सोद घेवपा खातीर एक नवो ॲप लॉन्च करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली। ह्या ॲपाचेर अनावरण ह्याच म्हयन्यांत मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी जातले। फाटले 4 म्हयने ह्या ॲपाच्या वापरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली फोंडकुलां पुरोवचें काम सुरू आसा अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। सद्याक ज्यो बेकायदेशीर ॲक्टिव्हिटी चालू आसात त्यो कायदेशीर करपा खातीरूच जेट्टी धोरण हाडटात म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्टीकरण दिलां। जाणी ह्या धोरणाक हरकत घेतल्या तांकां आपोवन हाडून तांकां हें धोरण समजून सांगतलो आनी तांचो गैरसमज पयस करतलो अशें रोहनाचें म्हणणें।
मोपा विमानतळ सुरू जालो तरी दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. मोपा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमाना खातीर उक्तो दवरतले जाल्यार दाबोळी विमानतळ देशी विमान सेवा चालूच उरतली अशी घोशणाय मुख्यमंत्र्यान केल्या. खंयचें विमान खंयच्या विमानतळार देंवतलें तें थारावपा खातीर मोपाचे GMR प्रशासन आनी दाबोळी विमानतळ प्राधिकरण हांची संयुक्त बसका घेवन दोनूय विमानतळाचे वेळापत्रक बेगीन जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वास्को वाठारांत जाल्ल्या MPTच्या कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिलें. भाजपाचो गोंय प्रभारी सीटी रवी गोंयांत पावला. ब्रेस्तारा राती कडेन काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ल्या आमदारांची तांणी स्वतंत्र बसका घेतली. हाका लागून मंत्रिमंडळांत बदल जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची वावडी पातळ्ळ्या. शुक्रारा दीसभर सीटी रवी भाजपाच्या दरेका आमदारां कडेन उलोवन तांचें मत जाणून घेतलो. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ब्रेस्तारात दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतिल्ली. गोंयांत आयले उपरांत मंत्रिमंडळाक बदलाची शक्यताय नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. हेर राज्यांतल्यान आयिल्ल्या भाजी विकत घेवचे परस गोंयच्या शेतकारांनी आपली भाजी पिकोवची अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन परां लोणीच्या मशिनाचें उक्तावण वेळार सांगलें. शेती वेवसाय असो चालू उरचो ह्या हेतान आमदार दर वर्सा शेतकाऱ्यांक फुकट मशिनां दिता. ती मशिनां दिल्ल्यान शेतकारांक शेत पिकोवपाक आदार जाता अशें पर्राच्या थळाव्या लोकांचें म्हणणें. आम आदमी पक्षाच्या ह्या फुडाऱ्यान फक्त एके 100 वर्सां पिरायेच्या आवयचोच न्हय तर एके अस्तुरेचोय अपमान केला अशी तिड केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन उक्तायली. आम आदमी पक्षाचो गुजरातचो अध्यक्ष गोपाल इटालिया हाणें नरेंद्र मोदी आनी तांच्या आवयचेर एके व्हिडिओंत केल्ल्या टिकेक मंत्री स्मृती इराणीन सणसणीत जाप दिल्या. कितलोसोच तेंप जालो पेडणेच्या दोनूय मतदारसंघांनी उदकाचो खर उणाव जावन म्हूण जाणवता म्हूण आमदार जीत आरोलकार हांणी मांद्रे मतदारसंघांतल्या उदकाची समस्या विशीं उदक खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून उदका पुरवण सुळसुळीत करपाची सुचोवणी केली. तशेंच मांद्रे मतदारसंघांत 1 म्हयन्या भितर उदकाची समस्या सुटावी जातली म्हूण आमदार जीत आरोलकारान सांगलें. पेडणे मतदारसंघांत चांदेलांतल्यान येवपी उदक 6 वरां थांबोवचें आनी मांद्रे मतदारसंघात 6 वरां उदका पुरवण सोडची अशी सुचोवणी आमदार जीत आरोलकारान अधिकाऱ्यांक दिली. उपरांत आमदार जीत आरोलकार हांणी चांदेल हांगच्या नव्या 15 MLD प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी केली.
मडगाव म्हाल्यातल्या आक्षे वाठारातल्या गुजराती समाज एड्युकेशन ट्रस्ट विद्यालयाच्या विशेषांगी विद्यार्थ्यांनी दिवाळी निमतान दिवाळेक लागपी वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यो. शुक्रारा ह्या वस्तूंचें प्रदर्शन जालें. तोरण, आकाशदिवे ह्या सारक्यो हेर वस्तू ह्या प्रदर्शनाक उपलब्ध आशिल्ल्यो. विशेषांगी विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनात आपली वेगवेगळी कला दाखयली. चर्चा मंत्रिमंडळात जावपी बदलावची आशिल्ली भाजपाचे कोर कमिटीन सगळ्या आमदारांची बसका घेतली. मंत्रिमंडळातल्या बदलाविशीं तांचें मत जाणून घेतलें. मात रवी नायका मेरेन जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना रवी कडेन मात अशें कसलेंच उलोवप जावंक नाशिल्ल्याचें तो सांगता. रवीच्या कोतान मंत्रिमंडळात कसलोच बदल जावचो ना. ही चर्चा गोंयचे एकंदरीत उदरगतीची आशिल्ली. आतां उदरगत कोणाची जाता आनी कोणाची ना ते येवपी काळूच थारायतलो. शापोरा किल्ल्याची देखरेखीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ताका लागून शापोरा किल्ल्याची दुरुस्ती करपाच्या कामाची निविदा बेगोबेग काडटले अशें शिवोलीची आमदार डिलैला लोबो हांणी सांगलें. पुराय किल्ल्याचें फातर कोसळपाक लागला देखून बेगोबेग दुरुस्ती जातली अशी म्हायती पत्रकारांक दिली. बायलांच्या आशिया करंड T20 सर्तीची फायनल भारत आणि श्रीलंका ह्या पंगडा मदीं जाली. पयले सेमी फायनलींत भारतान थायलंडाक 74 धांवड्यांनी हारोवन सहज रितीन फायनलींतली सुवात निश्चित केली. भारताचो पंगड 8वे खेपे फायनलींत खेळटालो. हाचे पयलीं सातांतल्यो 6 फायनली भारतान जिखल्यात. मजगतीं उमळशीक वाडोवपी दुसरे सेमीफायनलींत श्रीलंकेन पाकिस्ताना आड फक्त एके धांवडेन जैत जोडलें. फायनल शेनवारा जातली. बरेचशे जाण उदकाची बिलां वेळार भरिनात अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाच्या नदरेक आयला. त्या पाडभयर डिजिटल माध्यमांचो वा बँकेन वचून उदकाचें बील भरचें अशी मागणी भौशीक बांदकाम खात्यान नोटीस काडून सर्वसामान्यांक कळीत केला. उदकाचें बील भरूंक नाशिल्ल्याचें कनेक्शनां कापतले अशी शिडकावणी उदका पुरवण खात्यान ह्या नोटिशेंतल्यान दिल्या.
कला अकादमीच्या निविदेविषयी दक्षता खात्यान प्रश्न उबारल्यात. या पाठबळयेर निविदेच्या प्रकरणात घोळ जाला काय ना ते सरकारान स्पष्ट करप म्हत्वाचें आसा. कला अकादमीच्या निविदेच्या घोळाविशीं हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची फुडल्या सप्तकांत भेट घेतलो आनी ह्या विशीं चर्चा करतलो अशी म्हायती भाजपाचे म्हणयारे साबियो रॉड्रिग्स हांणी दिल्या. दरेकल्यान भलायकेची जतनाय घेवची. ड्रायव्हर आनी पायलटांनी वेळच्या वेळार तपासणी करून आपले दोळे तेच बरोबर जनतेची जीण सुरक्षीत दवरची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान शुक्रारा सांखळी आयोजीत केल्ल्या दोळे तपासणी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. येरादारी खातें, रेड क्रॉस सोसायटी आनी मुक्त फाउंडेशनाच्या जोडपालवान दिवचल रोटरी क्लबान ड्रायव्हर आनी पायलटां खातीर हें शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार रोटरी अध्यक्ष दुर्गेश कारापुरकार, विराज शिरोडकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. हाच्या आदी 2019 वर्सा लोकांनी भाजपा आनी शिवसेनाक मतदान केलां. मात ते उपरांत आमी राष्ट्रवादी काँग्रेसीत सामील जाल्ले. पूण आतां ही वेंचणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना भाजपा जाल्ली आसा. देखून शिवसेना भाजपा युतींत जें कितें निर्णय घेवप जातले ते आमकां मान्य आसतले अशें विधान दीपक केसरकार हांणी केलें. 3 नोव्हेंबराक जावपी अंधेरी ईस्ट मतदारसंघ पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ते पत्रकारां कडेन उलयताले. शुक्रारा गोंयभर उटंगाराचो पावस पडलो. हवामान खात्यान उक्तायिल्ली अदमासा प्रमाण सबंद गोंयभर नेटाचो पावस पडलो. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून वाळपय शारा सयत हेर बाकीच्या वाठारांतले रस्ते उदका पोंदाक गेल्ले. रस्त्यार धोपराभर उदक सांचून राविल्ल्यान येरादारी अडकून पडिल्ली. लोकांची घरां तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्लें. डिसेंबर 2022 मेरेन राष्ट्रीय खेळ घडोवन हाडपाक तयार आसा. 27 राष्ट्रीय खेळां सर्त गोंयांतूच जातली. खंयच्याय म्हयन्यान आनी केन्नाय जातली ते मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेवन निर्णय घेतलो अशें उतर खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. शुक्रारा सिटी रवी वांगडा बसके उपरांत भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तो उलयतालो.
सोरो पिवन गाडी चलोवपी लोकांक बार दर्यांनी टॅक्सी करून घरा सोडचें ह्या मंत्री माविन बोदिनोच्या स्टेटमेंटाचेर शेतकी मंत्री रवी नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. गोंयचे लोक सोरो पितात पूण पिल्या उपरांत ते हालनात वा पडनात. बारान सोरो पिवपी सगळ्याच लोकांक घरा सोडचें पडलें जाल्यार बार धन्यांचे दिवाळे लागतले अशें रवी सांगता. अध्यक्षपदा खातीर आपली दावेदारी मजबूत करपा खातीर आपूण जायते कडेन भोंवलो पूण प्रदेश काँग्रेसीची मुखेल आनी विधिमंडळ गट नेते त्या वेळार गैरहाजीर रावले. पूण खरगेचे बाबतींत तशेंच कांयच जालें ना. विधिमंडळ नेते आनी पक्षाच्या वरिश्ठ नेत्यांनी तांकां आपोवन येवकार दिलो. एक फकत एकल्याच खातीर घडलें. म्हज्या बाबतींत अशें कित्याक जावंक ना? काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदा खातीर दावेदारी दाखल केल्लो शशी थरूर विचारता.